दिव्यवाणी 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 Argan tuka sumian Jezu, hoglan tuka sumian Jezu. Jezu Kristaच्या नावान मग अशा भाव भयणीनो तुमका साध्या काळाच्या 6व्या आयताराच्या सुवार्तेच्या नियाळाक स्वागत सुस्वागत. आज तारीख फेब्रुवारीची 11 एक घडीभर आमी मागया. सर्गींच्या बापा, आमी तुका अर्गां होगळापणी वखाणी दिता, तुज्या नांवाक आमी महिमा दिता. अब्राहम इसाक जॅकब असो देव तूं, आमच्या पुर्वजांचो आनी मालकडो असो देव तूं. तुवें आमच्या खातीर जेजू पाठयलोय आनी जेजून पवित्रत्म्याक आमकां भासयलो आनी दिलो. तोच पवित्रत्मो आज जिवाळ कर. ही सुवार्ता आयकत आसतना ही सुवार्ता नियाळोंक समजोवंक आनी ह्या सुवार्ते प्रमाणे सुवार्तेक साक्ष जावन जियोवचे भाग तूं आमकां फावो कर. हें मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. लेवी तांच्या पुस्तकांतलें वाचप. आवस्वर 13 वोळ 1 आनी 2 सालिसांनी 4 तावन सालिसांनी 6. Leviticus chapter 13 verses 1 to 2, 44 to 46. सर्वेस्परान मोइशेक आनी आरोनाक म्हळें, एका मनशाचे कातीचेर सुजू वा फोड वा खत दिसून येत जाल्यार ताका कोड लागला म्हूण चिंतूंक कारण आसा. देखून ताका याजक आरोना लागीं वा ताच्या पुता मदल्या एका याजका लागीं व्हरूंक जाय. तो मनीस कोडकार तो अशुद्ध. याजकान तो अशुद्ध म्हूण परगट करूंक जाय. ताका माथ्याचें कोड लागलां. कोड लागलेल्या मनशान पिंजलेली मुस्तायकी न्हेसूंक जाय आनी आपले केस उगयनासता सोडूंक जाय. ताणें आपल्यो मिश्यो धांपूंक जाय आनी अशुद्ध अशुद्ध म्हणून भोग मारूंक जाय. पिडा आसा पर्यंत तो अशुद्ध. देखून ताणें एकसुरो जियोंक जाय. ताणें शिबिरा भायर जियोंक जाय. किर्तन 32 30 आनी 2 32. तूंच म्हजो आसरो सर्वेस्परा, चडवणेच्या आनंदान तूं म्हाका भरताय. गुन्यांवांचें बोगसाणें जर मेळ्ळें, पातकांचें खत जर धुवन काडलें, मनीस कितलो भागी. सर्वेस्परा मुखार जाका गुन्यांव ना, जाच्या अंतस्करणान कापाट ना, तो कितलो भागी. तूंच म्हजो आसरो सर्वेस्परा, चडवणेच्या आनंदान तूं म्हाका भरताय. पूण आतां म्हजो गुन्यांव हांवें वळखून घेतलो, म्हजें पातक हांवें लिपोवन धरलें ना. हांवें म्हळें सर्वेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेतलो आनी तुवें म्हजें पातक बक्षिलें. तूंच म्हजो आसरो सर्वेस्परा, चडवणेच्या आनंदान तूं म्हाका भरताय. नितीवंतानो, सर्वेस्परातय उल्हास करा, संतोष पावा. विदेय काळजाचेनो येया आनी उल्हासाचे उद्गार सोडा. तूंच म्हजो आसरो सर्वेस्परा, चडवणेच्या आनंदान तूं म्हाका भरताय. सांपावलून कोरिंत घरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. आवस्वर 10 वोळ 31 तावन आवस्वर 11 1 पर्यंत. 1 Corinthians chapter 10 31 to chapter 11 1. भावां भयणीनो, तुमी खातात वा पियेतात वा कितेंय करतात तें सगळें देवाचे महिमे खातीर करा. जुदेवांक जावं येरजातीच्यांक जावं देवाचे पवित्र सभेक जावं वायट देख दिनाकात. हांव जाल्यारी म्हजो स्वंत फायदो सोदिनासतना सुमेस्तांच्या फायद्याक पडाशें सर संगतींनी सक्तांक मानता तशें चलता. अशें सुमेस्तां बाचाव जावच्याक. देखून जशें हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करतां तशें तुमी म्हजो पाटलाव करा. सर्वेस्पराक जय जय. ओडेक प्रवादी आमचे मदें उठला.
देव आपल्या परजेची भेट करूंक आयला. सर्वेस्पराक जय जय. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. मार्क आवासवर 1:40-45. Mark chapter 1 verses 40 to 45. एक दीस एक कोडकार जेजू सरशी येवन ताचे मुखार सरपडून अशें परती लागलो, तुवें कुशी व्हेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजूक ताचे सुरसुरे भोगले, आपलो हात उबारलो आनी ताका आपूट म्हळें, हांव कुशी व्हरतां, नितळ जा. तक्षणच ताचें कोडून पयस जालें आनी तो नितळ जालो. उपरांत जेजून ताका कडक ताकीद दिवन म्हळें, पळय, हे विशीं कोणाकच सांगिनाका. सीदा ह्या जाका सरशी वचून तुका दाखय आनी तूं नितळ जाल्ल्या खातीर मोयशेन फर्मायिल्ली खाणीक भेटय. येसू मेस्तांक एक रुजवात जावं. पूण तो भायर गेल्लो सगळ्यांतल्यान ही खबर परगट करूंक लागलो की जेजू खंयच्याय शारांत उक्त्यान वचूंक जावंक ना. देखून एक सुवात्यांनी ताका रावचें पडटलें. तरी चारय कुशीचो लोक ताचे सरशी येवनूच आसतलो. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावा भयणीनो, आयचो संदेश तुवें कुशी व्हेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. कितलें एक कलतेपणाचें मागणें, कितलें एक बुरवशेचें मागणें त्या कोडकारान केल्लें मागणें. तुवें कुशी व्हेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू ताका सांगता, हांव कुशी व्हरतां, नितळ जा. हांव कुशी व्हरतां, नितळ जा. आज आमी हर एकली नितळ जावंक आसा. ही सुवार्थेंत असलो भरवोसो आमकां नितळ करता. कोडू एक मारेकार पिडा कर्ग जावन आसलें. पयल्या वाचपांत आमी आयकलें, कोडू लागलेल्याची परिगत कशी गी म्हणून. ताका समाजेंत स्थान नातुल्लो. ताणें कितें करी जाय, त्या मनशान ह्या जाकाक दाखय जाय आनी तो अशुद्ध, ह्या जाकान ताका अशुद्ध म्हूण परगट करी जाय. आनी अशें ताका लागलें कोडू ताका एका नमणेर तो श्राप जावं पावता. आनी ताणें ताचे केस पिजली मुस्तायकी न्हेसोवन ताणें ह्या कोड्याच्या पिडे खातीर ताणें हे कश्ट भोगो जाय. आनी ताणें एक सुर जिये जाय, शिबिरा भायर जिये जाय, म्हणजे समाजतावन ताणें पयस रावो जाय. म्हणजे हांगा आमी पळयता ताच्या जिवितांत ताणें भोगचे आटे विटे कश्ट. गेल्या तायतार आमी आयकलें, बरी काळीज पापसालां घाई जाल्यात. किर्तन 140:7-3. ह्या पोरण्या सोल्ल्याच्या रेग्रा प्रमाणे, नियमा प्रमाणे थंय सुटका नातली, पिडीक सुटका नातली. कित्याक ही पिडा ते चिंतले, जावं पुरो हे एका श्राप जावन आयला, हाज्या पातकाची मजुरी जावन आयल्या. पूण आज नव्या सोल्ल्यांत पातकाची मजुरी जेजून वोवयली, पिडा शिडा ताणें वोवयली. आनी इसाया प्रवाद्यान प्रावधान केल्ल्या प्रमाणे ताच्या गायांनी आमकां गूण जाले. तर देव आमी पळयता पवित्र सोल्ल्यांत पात्रियार्काद्वारी, न्यायस्थापकाद्वारी, तशेंच देव प्रवाद्याद्वारी गूण करचें. देवाचें काळीज गूण करचें, मनशाचें काळीज रेगरो घालचें. पूण देव दया दाखयता.
पोरन्यासोल्ल्यान नामानाची कोड गूण जाल्ली आमी पळयता. कशें त्या शुनेम्यच्या भुरग्यान ताका सांगता, तूं प्रवाद्या लागीं गेल्लोय जाल्यार तो प्रवादी सांगता, तूं उदकांत 7 फावटी बुड. आनी तो ताका पळयना आनी ताचें उतर तो घेता आनी बुडता. अशें 7 फावटी बुडोवन उठतना कोड नितळ जाता. म्हणजे पोरन्यासोल्ल्यान ती देव ह्या पिडेशिडेक सुडका दिवन आसलो. आनी नव्या सोल्ल्यांत आमी पळयता जेजूस आमकां गूण जावन आयलो, भलायकी जावन आयलो. आनी त्या खातीर आमी पळयता ह्या वाचपांत एकलो कोडीच्या पिड्यांत आसलेलो कोडकार जेजू सरशी येता. आनी म्हाका भाव भयणीनो, तो जेजू मुखार पळया कितले दीस तो सोलोन आयलो, जेजूक तो सोदून आयलो. पळया ताच्या जिवितांत कोणें ताका काण दिलें, कोणें ताका खावंक दिलें. कित्याक एक कोड्याच्या पिडेन पडलेलो व्यक्ती शिबिरा भायर आसा जंय, एकसुरो आसो जंय, वाटेर ताची सावळी कोणाकी पडोंक नजो जाल्यार हो कोडकार भावार्थ एक रिस्क. ताणें रिस्क घेतलें. म्हाका फातर मारल्यार ओडना, हांव जेजू लागीं वेता. 12 वर्सां रक्तस्रावांत आसलेली स्त्री तिचो भावार्थ पळय, हांव जेजूक आपोडटा. नाईन गांवची विधो कानानगारची स्त्री जेजूक तांणी आपोडलें. आज भावार्थ आमकां देवान दिल्लें देणें. आमी ह्याच भावार्थान आयताराच्या युकरिस्ती बलिदानांत भागीदारां जाताना, तें भेटयतना आमकांय जेजू आपोडटा. भावार्थान आमी मागिल्लें आमकां मेळटा. आनी कशें हो भावार्थान जेजूक सोदून येता आनी थंय जेजू मुखार सरपडटा, परात्ता. म्हणजे तो ताका आराधन करता, ताचे लागीं विनवणी करता. तुवें कुशी वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. पळय ताचो भावार्थ कितलो काळतो तो, कितलो प्रामाणीक तो. हांव चिंतता तो रडता जेजू कडेन, तुवें कुशी वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता म्हणलो ताचो भावार्थ, ताचो भरवसो, ताची खात्री. आज आमकांय ती खात्री आसूंक जाय मोगाच्या भाव भयणीनो. कन्विक्शन, जेजू म्हाका गूण करता, जेजू म्हाका बरो करताच, हांवें भावार्थ वगडावचो न्ही. आनी जेजूक सुरसुरे भोगले. ताणें आपलो हात उबारलो. कोणेय कोडकाराक आपडूंक जायना, जेजू कोडकाराक आपडटा. आनी हांव कुशी व्हरतां, नितळ जा. पळया ताच्या पातकांत हांव न्ही ताका नितळ करता, पिडेत हांव न्ही जेजू नितळ करता. ताक्षांत ताचें कोड नपयस जालें. उपरांत जेजू ताका ह्या जाका सरशीन धाडटा. कित्याक पोरन्यासोल्ल्यांत आमी आयकलें ते ह्या जाकान सर्टिफाय करूंक जाय. आनी ह्या जाका सरशी वचून दाखय, मोयशेन फर्मायली काणीक भेटय आनी एक रुजवात जावं. तुका मेळ्ळेली एक भलायकी ती एक रुजवात, ती एक साक्ष जाय जाय. त्या खातीर आमी एकामेका जेजू विशयांत उलय जाय, जेजू विशयांत सांगत जाय. आनी जेजू आमकां कितें, जेजू तावन आमकां बरेंपण लाभलां तें आमी वांटून घे जाय. ती जावन आसा सुवार्ता. पूण तो भायर गेल्लो सगळ्यांतल्यानी खबर परगटूंक लागलो की जेजूक खंयच्याय शारांत उक्त्यान वचूंक जावंक ना. एकसुऱ्या सुवातेन रावचें पडटलें. चाराय कुशीनी लोक ताचे सरशी येतलो. पळया तो गूण करता, तो भलायकी दिता, मात्र न्ही तो आमकां साल्वासांव हाडून आयला. त्या साल्वासांवाची भुरगीं आमी जावन आसा. हें सकड आमच्या साल्वासांवाक कारण जाता. आनी तें साल्वासांव आमचें जाय जाय जाल्यार आमी कितें करी जाय म्हणून किर्तनांत आनी दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकता. किर्तन आमकां सांगता, तुलसू म्हजो आसरो सर्वेस्परा, सोडवण्याच्या आनंदान तूं म्हाका भरताय. आनी हांगा सांगता हें किर्तन, गुन्यांवांचें बोगसाणें जर मेळ्ळें, पातकांचें कत जर धुवन काडलें मनीस कितलो भागी. सर्वेस्पर मुखार जाका गुन्यांव ना, जाच्या अंतस्करण कपट ना, तो कितलो भागी. तर गुन्यांव कोणाचे, त्या कोडकाराचे गुन्यांव बक्षिले, पिडा बक्षिली, तो भागी जालो. आज आमच्या भितर गुन्यांव आसात गी, आमच्या भितर पातकाचें कथ आसा गी, आमच्या अंतस्करणान कपट आसा गी, तें आमी सुम्याक सामारपून दिवया. गुन्यांवांचें कोड, पातकांचें कोड, कापाटपणाचें कोड
जेजू गूण करता. तुका खुशी असल्यार तुज्यान म्हाका बरो करूंक जाता. वय आज कुंभसाराच्या सक्रामेंताद्वारे आमी समर्पण दितना आमी बरी जाता आनी आमचे आंतरीक कोड नितळटा. पूण आतां म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेतलो. कोण सांगता? दावीद राय सांगता, हांवें गुन्यांव वळखून घेतले, पातक लिपोवन दवरले ना. सर्वेस्परा मुखार हांव गुन्यांव वळखून घेतलो, तुवें म्हजी पातकां बक्षिली. म्हणयो 28:13, Proverbs 28:13. One who hides his sins, there is no success in his life. जो आपली पातकां लिपयता ताका सूख मेळना, जो ती वळखता ताका दया लाभता. त्या खातीर आज आमची पातकां कोड जावन आसा ती वळखून घेवया. नीतिवंतांनो सर्वेस्परा ते उल्हास करा, संतोष पावा, विधेय काळजाचे न्हयया आनी उल्हासाचे उद्गार सोडा. उल्हास पावा, संतोष पावा, कित्याक देव आमचो सोडवणदार, राखणदार, भुजणदार, तोच आमच्या सांगाता सदां काळ आसा. आनी पावल कोरिंथांकां बरयल्ल्या पत्रान सांगता, आमी कितेंय करता तें आमी सुम्या खातीर, देवाच्या महिम्या खातीर करी जाय. तुम्ही खातात पियेतात कितेंय करता ते सगळे देवाच्या महिम्या खातीर करा. कित्याक तुम्ही देवाच्या पवित्र सभेक वायट देख दिनाकात. कुटुंबान फिरगस कुटुंबान तुम्ही वायट देख दिनाकात. तुमचे जिवीत वायट देख दिवचे जिवीत जावं नजो. हांव जाल्यार म्हजो स्वंत फायदो सोदिनासतना सुमेस्तांच्या फायद्या पड अशें सर संगतींनी सकटाक मानता तशें चलता आनी अशें सुमेस्त बाच्याव जावच्याक. आमचे मिसांव जाय जंय आनेकल्याची बाचावी, आनेकल्याचे सालवासांव. त्या खातीर आमी जेजूक साक्ष जावन जियोंक आसा. बरें जिवीत, पवित्रपणाचें जिवीत आमी जियोंक आसा. देखून जशें हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता तशें तुमी पाटलाव करा. मोगाचे भाव भयणीनो, आज आमकां हर एकल्याक सुमयेचो पाटलाव करूंक आपोवणें दिता. सुमयेचो पाटलाव आमी करता आसतना पिडे शिडेतावन आमकां सुटका मेळटा. अनकर बनपस बंदड्यातावन आमकां सुटका मेळटा. आमी जैतेवन जातल्या तर जैतेवन क्रिस्त कोडकाराक नितळ केल्ल्या बरी आमच्या आंतरीक कोड कुडीची पिडा शिडा गूण करून आमकांय पवित्रत्म्यान भरोवन दी आनी आमी साक्षां जिवचें भाग आमकां तो फावो करूं दी म्हणून आमी मागया. सर्वेस्पर बापा तुका अर्गां होगळापानी वाकाणी दिता. तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. आयच्या दिसा तुजी सुवार्ता हांवें परगट केल्या. ही सुवार्ता लोकांक पेकोवन हाडून दी. लोकां भितरची अंकर बनपस बंदड्यो पिडा शिडा सकड पयस करूं दी. तांचे गुन्यांव तूं बोगसून तांकां तूं अभिषेक कर. तुज्या अमोलीक रक्तान तूं तांकां धुवन नितळ कर. कशें कोडकाराक तुवें आपडलेले बरी कितलोसो लोक आज हांतुळणार आसा. ICU, MICU, NICU, व्हेंटिलेटर आसा, जिवन मरणा मध्ये झुजते आसा. मरणांती पिडा अपांग या बुद्धिमान दिसावन जियेते आसात. तांच्या हर एकल्याचे वयर गांवांत परगांवांच्या परजे वयर तुजे आशिर्वाद देवून येवं दी. कोडकाराक आपडलेले बरी हर एकल्याक तूं आपोड. ताचो भावार्थ घट कर, मागणें जिवीत घट कर आनी कितें सक्कड उणेपण आसा तें पयस कर. जेजूच्या नांवान, जेजूच्या उतराच्या रक्ताच्या बळान तुमकां सुटका जैत आशिर्वाद मेळोवन दी. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. बाप फ्रँकलिन सोजो शोमो गादियेसीस म्हज्या खातीर, म्हज्या सुवार्थेच्या मिसांवा खातीर मागा. साद जाता तितल्या लोकांक हो संदेश तुमी प्रसार करा आनी म्हज्या सुवार्थेच्या मिसांवांती तुमी भागीदार जाया. देव बरें करूं. आमेन. दिव्यवाणी